स्टुडंट्स वेलकम टू एक्सेल ट्युशन आणि आज आम्ही श्रावण कुमार या इयत्ता चौथेच्या कोंकणी पाठाचेर प्रश्न आनी जापो पळोवयात. एके खोपटेन एक जाणटे डॅश रावताले. पर्याय आसा मित्र, मनीस आनी जोडपे. हातून जे योग्य पर्याय आसा एक जोडपे रावताले. श्रावणान रोखडीच डॅश तयारी केली. पर्याय आसा तीर्थयात्रेची, पुजेची, जात्रेची. हातून योग्य पर्याय आसा तीर्थयात्रेची. म्हजी कांयच चूक नासतना तुम्ही म्हाका डॅश दिली. 1 ख्यास्त, 2 शिक्षा, 3 वस्त. योग्य पर्याय आसा 1 ख्यास्त. तेच खोशयेन डॅश उदकांत बुडयलो. 1 बुडकुलो, 2 चंबू, 3 तांबयो. योग्य पर्याय आसा 2 चंबू. जोगून खंयच्यान तरी एक डॅश सू असो आवाज करीत आयलो. पर्याय आसात बाण, चाकू, दांडो. योग्य पर्याय आसा बाण. आता पळया एका उतरान जापो. प्रश्न 1. श्रावणाच्या आवय बापायच्या मनात मरचे पयलीं कितें करून येवपाचे आसले? जाप तीर्थयात्रा. प्रश्न 2. श्रावणाक कोणाचो बाण लागलो? जाप राजाचो. प्रश्न 3. श्रावणान आवय बापायक कित्यान बसोवन व्हेली? जाप आसा कावडेत. प्रश्न 4. आवय बापाय वयल्यान मोगाची याद खंयच्या उतरांनी अजरावर जातली? जाप आसा श्रावण भक्ती. जापो बरयात. प्रश्न 1. न्हंयचे देगे वयल्या गांवांतले खोपीत कोण कोण रावताली? जाप न्हंयचे देगे वयल्या गांवांतले खोपीत एक जाणटे जोडपे आनी तांचो पूत रावताले. प्रश्न 2. श्रावण न्हंयचे देगेर कित्याक गेल्लो? जाप श्रावण न्हंयचे देगेर उदक हाडपाक गेल्लो. प्रश्न 3. श्रावणाचेर कोणें बाण मारले? जाप श्रावणाचेर राजा दशरथान बाण मारलो. श्रावणान किळस कित्याक मारली? जाप श्रावणाक बाण लागलो म्हूण ताणें किळस मारली. आता पळोवया वाक्यप्रचार. 10 सोंपप, 5 उरप, मरण लागीं पावप, प्राण ओंपप, जीव दिवन काम करप, उपाट खोशी जावप, खूब आनंद जावप, नदर कामांतल्यान वचप, साप्प दिसना जावप. धन्यवाद.